मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बाळी कुंकळीचो महामार्ग वता वाया मसुंडी. हायवे अशीर आशिल्ल्यान हेर गाडयां बरोबर अँब्युलन्सय पडटात आडकून. निदान ट्रॅफिक पुलीस तरी दवरात, मागतात कुंकळकार. कळंगूटचे पे टॉयलेट केल्यात बंद. पर्यटकांची भोव गैरसोय. कशें जावपाचें आमचें आनी आमच्या बायलांचें, खंत उक्तायतात गोंया भायले पर्यटक. काणकोण वाठारांत धडयभडय करून हाडलें आधार कार्ड सेंटर. पूण नावापुरतें केंद्र. अख्खो दीस सारचो पडटा लोकांक. अपॉयंटमेंट घेवनय वरांची वरां तिश्टत रावचें पडटा लोकांक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळे कुंकळे मजगतीचो हायवे पेशंटाक डायरेक्ट मसुंडेत पावोवपाची बेसबरी तरतूद करता अशी चर्चा जावपाक लागल्या. कितलोसोच तेंप जालो आदलो NH-17 जो आतां NH-66 जाला तो अजूनय अशीर उरला. जायते खेपे अँब्युलन्सी ह्या सारकिल्ल्यो इमर्जन्सी सेवा ट्रॅफिकेत अडकून पडटात. पूण सरकाराक ताचे सोय सुतक ना अशें थळाव्यांक दिसपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. सरकारान ह्या आतां हो भाग पळय आसा कुंकळी बाळ्ळी हांगा एक सारकें रोड जालोच, पूण तरी आसतना हो नॅशनल हायवे 66 पयलीं 17 आहलो तो 66 जाला आनी हांगा प्रत्येक दिसा ब्लॉक जाता. तेन्ना सरकारी यंत्रणा हांगा दवरपाक जाय, ट्राफीक पुलीस दोन दवरपाक जाय. तशेंच आतां शांतादुर्गा कुंकळी कडेन शांतादुर्गा फातर्पे कडेन जत्रोत्सव आसा. 31 डिसेंबर आसा आनी ह्या दिसान जर हांगा पुलीस ना आनी ह्या दिसाचे अशेंच कंजेस्टेड जर उरले जाल्यार हो एक सामको मोठो अनर्थ कुंकळ्यांत जातलो. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 आनी आतां ती 66 जाल्या. ह्या हेजेर आसा आमी आसात ते कुंकळे आसात. आतां तुमी पळयतात की ह्यो ज्यो नॅशनल हायवे 17चेर ज्यो लायनी लागतात ह्यो सदांच्यो जाले कडेन आसात आनी हांगा एक नांव पडले कडेन आसा की जेन्ना हॉस्पिटलांतल्यान तुका बाळ्ळी हॉस्पिटलांतल्यान ह्या काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान जेन्ना एक्सिडेंट जावन या कोण बरो नासल्याक जेन्ना मडगांव हाडटात त्या टायमार ताका आनी मडगांव हाडपाना डायरेक्ट मोसणी व्हरपाचो. आमी म्हणटात की डायरेक्ट चंद्रार म्हण हांगा चंद्रार न्हू मोसणी व्हरपाचो आनी त्या मोसणीक ताका उजो घालपाचो हें काम जाले कडेन आसा. आमची जी ऑथॉरिटी आसा ही सामकी फेल जाल्ले कडेन आसा. ऑथॉरिटी व्हडले व्हडले हायवे करता पूण खंय करता तांकां ज्या जाग्यार फुकट मेळटा ज्या जाग्यार तांकां बेश्ट करूं मेळटा त्या जाग्यार ते पयलीं करतात. पूण हे कंजेक्टेड एरिया जे आसा जी बाळ्ळी साकून कुंकळे हांगा ते करनात. म्हणटरे हांगा लोकांक तुमी मारून उडोवपाक सोदता काय कितें? तुमी सगळे हायवे केलो ह्यो कित्याक दवरले तुमी? आज एम्ब्युलन्स कितले ब्लॉक जावन उरल्यो. हे एम्ब्युलन्सांच्यान जे पेशंट जे हाडटात हे जे दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक व्हरतात हॉस्पिटलांनी तेणी कितें करता हांगा मरपाचें म्हणून म्हणटा आमी हांकां डायरेक्ट चंद्राल न्हय हांकां मोसणी व्हरपाचें आनी हें केलें जाल्यार उरतालें. हांगा तुमी कितलेशे कंटेनर हब कोणा परमिशन घेवन दिलें तुमी? लोकांक विश्वासान घेतलो. हांगची रोडाची कॅपेसिटी पळयली तुमचे कडेन 4 मीटर रोड आसा आनी केदी कंटेनर येतात. हेजी तुमी दखल घेवपाक जाय आसली. ऑथॉरिटी जी आसा ती पळयना. आतां ती कित्याक पळयन ती पळोवपाक पडटलें. हांगा लोकांनी कितली उपकार मागले कितली हेल्प मागले की तुमी पळया म्हणून. पूण आज ह्यो लायनी ज्यो आसा ट्रॅफिकेच्यो ह्यो खंय पावल्यात पळय लोक बेजारले कडेन आसा ह्या रस्त्यार येवपाक. आज लोकांनी सांगला की बेगीच्या बेगीन हांगा ट्रॅफीक पुलीस तरी आसची म्हणून. आतां जात्राय आसा न्यू इयर आसा लोकांनी कितें म्हूण करपाचें? एक खंय फंक्शनाक वतले जाल्यार 4-4 वर ह्या रस्त्यार उबी रावपाचें. कितलो तेंप जालो आमी ह्या हायवे हो रोड ब्लॉक जाता म्हणून बोवाळ मारतात. सरकारी यंत्रणा हाजेर कांयच लक्ष दिना. कितल्योश्यो आतां पळय कंटेनर यार्ड जाल्ले आहा व्हडले कंटेनर वयतात व्हडले टँकर वयतात आनी दर दिसाक हांगा कुंकळेच्यान बाळ्ळी हो ब्लॉक जाता रस्तो. पूण सरकारी यंत्रणाचेर कांय लक्ष दिना. आमी कितले फाटी हांगा बोवाळ मारले इवन म्हाका दिसता गोवा 365च्या माध्यमांतल्यान सरकारा पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न केले तरी आसतना हाजेर कांय जायना. हांगा ट्राफीक पुलीस बरे तरेन दवरपा जाय. हांगा कुंकळे मेन जंक्शन केणी फर्मास बाळ्ळी हांगा पुलीस दवरपाची अत्यंत गरज आसा कारण हो सामको कंजेस्टेड जाला आनी
सरकारान आमकां पयलीं कितें सांगलें, जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जाता तेन्ना काणकोण टू मोपा हायवे जातलो म्हणून, पण मोपा ऑलरेडी जावन गेलो, एअरपोर्ट जावन गेलो, पण हायवे अजून जालो ना. आनी हो हायवे आज पर्यंत अडखळटा, कित्याक लागून तोवूय आमकां खबर ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक, राव जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. तेकून जाले जाल्यार तेकून आशिल्ल्यो टॉयलेटी बंद केल्यात. कशें जावपाचें आमचें? आमी उक्ताडार संडासाक बसपाक शकनात, बायलां तर नाच ना. गोंय सरकारान गोंय हे पर्यटन राज्य मतींत दवरूंक फावो. कळंगुटे चक्क गोंया भायल्या पर्यटकांनी खंत उक्तायल्यात. पे टॉयलेटी पंचायतीन बंद केल्ल्यान पर्यटकांचे हाल चल्ल्यात. कळंगूट बीच गोंयांतली एक फामाद दर्यादेग, पूण पार्किंग, पे टॉयलेट ब्लॉक बंद उडयल्यात. पंचायतीन तो बंद केला. नातला नवे वर्स सगळ्यांच्या बोवाळान पर्यटकांची गर्दी वाडत चल्ल्या. आकत्व हे स्पेशलिटी सर्व्हिस कंपनीन पंचायतीक निवेदन भेटोवन नव्या वर्सा आदी टॉयलेट उक्ती करून दियात अशें मागला. पर्यटकांची कशी गैरसोय जाल्या ते त्यांच्याच तोंडातल्यान आयकात. जी नहीं सर, ये ऊपर वाटर टंकी है ना, वो कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, उसका कुछ पानी छत से गिर जाता है और नीचे जो वहाँ सप्लाई का पानी आता है PWD द्वारा, वहाँ पर भी कुछ लोग अपना पैर हाथ धोते हैं, ठीक है, उसी का पानी रहता है. गंदगी वाली पानी कहीं जी नहीं. ओके. और यहाँ पे टोटल कितने मतलब वॉशरूम वगैरह है? जी, कितने वॉशरूम है इधर? इसमें जेंट्स में 3 है सर, लेडीज में 3 है टॉयलेट और 2-2 शावर है. ओके. जी और पूरा मतलब 24 घंटा खुला रहता है? जी जी जी. यहाँ आम पब्लिक 2 दिन से बंद है, बहुत परेशानी है, आम पब्लिक बहुत परेशान है. ओके. जी तो इसकी वजह से ये बंद रहता है? हाँ, बंद की वजह से इतना परेशानी है, चारों तरफ लोग गंदगी कर रहे हैं, पीछे ट्यूबवेल करते हैं. तो इसमें लिखा है कि पंचायत इंस्पेक्ट करने के बाद आपको इसको खोल देंगे, जी 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 जी. लेकिन अभी जो टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है. टूरिस्ट इधर उधर और गंदगी कर रहे हैं. हाँ अपने भी मतलब जी, मैं क्लीन करवा रहा हूँ, बाहर का पुट्टी मैं आज उठवाया हूँ, साफ करवाया हूँ. ओके. तो इसी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है. बहुत दिक्कत हो रही है. गेट के पास जैसे पुट्टी कर दिए रात में लोग, उसको मैं साफ करवाया. बहुत परेशानी है सर. तो जैसे इंस्पेक्ट पंचायत इंस्पेक्ट करेगी ये आपको खोल दोगे, राइट? जी 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 जी, उनका आदेश आ जाएगा, मैं ओपन कर दूंगा. ठीक है. तो आपकी गवर्नमेंट या पंचायत के पास क्या रिक्वेस्ट है? और यही रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को देखते हुए, टूरिस्ट को देखते हुए खुलवा दें, असुविधा से बचे. बहुत तेज लगा हुआ है और ये ऐसी चीज है कि रोके रोकी नहीं की न पूछे गए आएगी. जो है इतना टूरिस्ट प्लेस है ये गोवा, इतना फेमस प्लेस है और 31st के लिए लोग वेट करते हैं, सालों साल वेट करते हैं. और इतनी जरूरत की चीजें, नीडेड चीजें ये बंद है. ये तो सरकार की लापरवाही है या लोकल मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. चीजों का वो आदमी कहाँ जाएगा ऐसा करने के लिए. और तो यहाँ बहुत पे कोई केयर नहीं है. अब किधर नहीं है, किधर भी बैठ के मारेगा आदमी तो फिर पुलिस वाले फाइन काटेंगे या कुछ असुविधा होगी, गंदगी होगी. ये चीजें होनी चाहिए. अब क्यों बंद है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जरूरी चीज है, ये होनी चाहिए. 10,000 टॉयलेट बंद है. ओके. और सारा गोवा में आगे टॉयलेट नहीं करने का. तर इथं आल्याच्या नंतर आम्ही बघितलं टॉयलेटची समस्या, रूमची समस्या, थोड्याशा ज्या काही नैतिक समस्या आहेत त्या आम्हाला या ठिकाणी आढळून आल्या. परंतु ह्याच्याकडे थोडंसं इथल्या जे प्रशासन असेल त्यांनी थोडंसं लक्ष देऊन इथं जी प्रशासनाची जी गैरसोय होती प्रवाशांची त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. यासाठी थोडेसे मी इथल्या प्रशासनाला रिक्वेस्ट करेन, कारण का आमच्या महाराष्ट्रामधून देखील अनेक प्रवासी या ठिकाणी पर्यटन स्थळावरती दाखल होतात, येत असतात. 31 डिसेंबरच्या निमित्ताने सर्वजण या ठिकाणी आनंद लुटण्यासाठी या ठिकाणी येतात. पण इथं प्रवाशांची गैरसोय न व्हावा यासाठी इथल्या प्रशासनाने थोडेसे याकडे लक्ष द्यावं. हे चुकीचं आहे, कारण काय एवढ्यात आम्ही पर्यटन एवढ्या लांब नेतो फिरायला येते आणि ही सोय झाली पाहिजे आणि गव्हर्नमेंटने लक्ष दिलं पाहिजे. आता मागचे 2 दिवस आधी बंद आहे. 2 दिवस तुम्ही कसं करायचं? कोण म्हणजे दुसऱ्या जागेवर कुठे जायचं? हा, उघड्यावर जाणं काय चुकीचं आहे ना, ते उघड्यावर जाणं चुकीचं आहे. गव्हर्नमेंटला बघितलं आहे, लक्ष घातलं पाहिजे. एवढे पर्यटन इथे येत आहेत, त्यांची गैरसोय झाली भयानक. 31 डिसेंबर तोंडावर आणि 31 डिसेंबर आता ही डेट आले, फंक्शनल डेट आले. तुम्ही कुठून आला? आम्ही महाराष्ट्रावरून आलो. चांगले गव्हर्नमेंटने याच्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे. एवढा मोठं ठिकाण आहे, पर्यटन स्थळ आहे, लोकांची गैरसोय होऊ नये एवढे तरी काळजी घ्यायला पाहिजे.
बरं तुम्ही आणि पे करून सुद्धा तुम्ही बंद करताय. पेला सुद्धा लोक तयार आहेत, असं काय नाही. फक्त इथं सोय होणं महत्वाचं आहे आणि गरजेचं आहे. आज जेंट्स काय नाही, पण लेडीजला याला त्यांना फार अडचण येणार आहे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेब शेख. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. काल मडगाव मार्केटात चोरी जाली. मडगाव पुराय मार्केटात फक्त एकूच सेक्युरिटी आसा. मार्केटात सुरक्षा वाडोवपा खातीर न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान मडगाव पालिका नगराध्यक्षाक मेमोरेंडम दिलो. मडगावच्या न्यू मार्केटान काल चोरयेचें प्रकरण जाले उपरांत थळाव्या दुकानधन्यांक भंय पडला. पुराय मार्केटान फकत एकच सेक्युरिटी गार्ड आसा. पुराय मार्केट तो एकलो कसो पळयतलो? हाका लागून मार्केटान कमीत कमी 4 जण सेक्युरिटी आमकां जाय. न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष गोपाळ नाईक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मडगाव पालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन दिले. आतां हांव हें कितें सांगपा येयल्लो, सीओ कडेन सीओ मेळोन म्हाका आमच्या पर्सना कडेन मेमोरेंडम दिला रिगार्डींग एक सेक्युरिटी टुगेदर 2 सेक्युरिटी ते आमकां पावनात. 8 गेटी आसात. कमीत कमी आमकां 4 हे सेक्युरिटी जाय पडटले. ते 4 सेक्युरिटीक लागून हांव तेजे कडेन मेमोरेंडम दिला. आनी एक ताका मेन्शन केला कित्याक खूब जाण अशे मार्केटान अशे आसात जे रातचे आपल्या दुकानां भरपूर वेळ चलयतात आनी हे सेक्युरिटी तांकां खूब फावटी सांगतात आनी सेक्युरिटी तेंचे फाटल्यानूच नासपाचें. एक तर दुकान रातचे तो 2 बंद करता. ताका सांगल्यार सुद्दां ते स्पिकर लायता आनी एक मेन्शन स्पिकर लायता हे लायता व्हडल्या हें करता खंय ते म्हळ्यार जेन्ना हांव आनी एक फावटी असो 12:30 सुमार गेलो त्या दुकानाचेर सांगपाक पेयक सुद्दां घेवन गेलो. अरे जेन्ना तुमी एकटे तो दुकान तर सगळ्याक लागून एकटो दुकान तर इतके वेळ करता आनी तेच भुरगे तर भितर रावले आनी फाल्यां कोणालाय चोरी जाली जाल्यार कोण जबाबदार आसा? ताका त्या दिसा सांगलेलें तुमी बेगीन बंद करात आनी सेक्युरिटीनी सांगला तुमी बेगीन बंद. आयज आमी एक अशें डिसिजन घेतला रातचे 10 वरांचेर टोटल मार्केट बंद करपाचें. 10:30 टोटल मार्केटाक गेटी घालपाच्यो आनी म्हाका 4 सेक्युरिटी जाय. हें हांव तेजे कडेन मेमोरेंडम दिला. मार्केटान मेळपा येयलें म्हळ्यार पयर एक दीस मार्केटान न्यू मार्केटान एक चोरी जाली जी जवळ जवळ 500 सुमार शॉपां मार्केटान आसता. ती चोरी कोण तरी भुरगे येवन चोरी म्हळ्यार कितें आहा शॉप सेटर आशिल्लें तें शॉप तांणी ओपन केलें ना. कांय मार्केटान अशीं शॉपां आहा की ते ताडपत्री घालतात आनी दोरी बांदून मार्केट शॉपां पॅक करतात आनी ते नॉर्मली अशें त्या मार्केटान कोण इंटरफियर जायना कोण वचना. आतां हे कोणी अशें तेंगेली 2-4 शॉपां कितें मातशें दोरी कट करून ओपन केलें. थोडे तेंचे गल्ल्यांनी कितें पयशे आशिल्ले तांचे ग्रीवन्स आसा की आनी त्या दिसा सेक्युरिटी एक 2 जाण आसतात. क्रिसमसाक लागून एकलो सेक्युरिटी लिव्हर आशिल्लो तो त्या दिसा इवनाक एक लिव्हर आशिल्लो एकच सेक्युरिटी आशिल्लो. तांची एक डिमांड आहा की सेक्युरिटी आमी वाडोवची. ते हांव चीफ ऑफिसा कडेन वचून ते एक्चुली म्हाकाय दिसता की सेक्युरिटी वाडोवप कितें कारण मार्केटाचें हें पद त्या पद म्हळ्यार 2 सेक्युरिटी जायना. ही 2 सेक्युरिटी ह्या सायडीन 2 सेक्युरिटी आनी म्हाका दिसता 4 सेक्युरिटी आसूं जाय. ते हांव सीओ कडेन डिस्कस करून हांव सेक्युरिटी तांकां वाडोवपा लायता. सेकेंड म्हळ्यार तांणीच एक डिसिजन घेतला म्हणजे मार्केट कमिटीन हें घेतलां की 10:30 वरांचेर सगळें मॅक्झिमम रातचे 10:30 वरांचेर सगळें मार्केट बंद करप आनी गेटी सगळ्यो सील मारप. ही अत्यंत बरी गजाल. हांगा ट्रॅफिकाक म्हळ्यार आमकां पार्किंगाक प्लेस ना. पार्किंगाक प्लेस नासल्या कारणान लोक खंयच्या खंय मोटरसायकल दवरतात. जो प्रपोजल तेंच्यांनी फाटल्यान नुस्त्या मार्केटान जे दवरलेलो थंय स्टोरेज बिल्डींग घेतली तो तेंगेर अजून जावना. तेजेर कितें जाला जावना तेजेर हांव पडना. ते म्युन्सिपाल्टीन पळोवन केन्ना करपा दिवपाचें. जर तर आमगेले तर ट्रॅफिकाक लागून ते पार्किंग प्लेस जाले न्ही अर्दे आमगेले मार्केटांतले मडगांवचे प्रश्न सुटावे जातले. आनी पळय मुद्दम सांगता कितें मार्केटाक सकाळी फुडें 4 हांगा मार्केट लागता सकाळी. पूण जे मार्केटान पळय सकाळी फुडें मार्केट लागता पळय न्ही ते सगळे मायग्रंट. गोंयकार कोण ना. गोंयकार केन्ना आसता ओन्ली आमगेल्या आंब्याचें सिजन आसता पळय तेन्ना आपल्याला ते मार्केटात ते आमी घेवन बसतात. तेंचे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हे पळय आतां सकाळी 4 आमी लायतात आतां फ्रुट्स घेवन आतां क्रिसमस ते आतां रातचे 10:30 येवन सगळें कॅप्चर करपाक लागले बँक ऑफ बरोडा कडेन. म्हळ्यार रातचे 12:30 तूं येवन तर आतां तो मुद्दम पळय 9 आमी दुकान बंद जालें 9:30 ते फुडें काडून थंय रावपाक लागले. हेका जबाबदार कोण? हेका म्युन्सिपाल्टीन ते काडपाक जाय. तुमी 4 लायतात 4 हें करात 4 त्या कोणाक बसपाक पळयना. बरें 6 जाले 5:30 जाले म्हणटकीर थंय बँक ऑफ बरोडा कडल्यान ते दोनूय सायडच्यान फ्रुटवाले घेवन बसतात. जे गांधी मार्केटान थंय बिजनस करतात रातचे येवन हांगा बसतात 7-7 पाटी. मोटरसायकली कार्ड म्हणल्यार ते थंय झगडी करपाक येतात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गावकार आणि मुझेब शेख. काणकोण वाठारांत धडयबडय करून आधार कार्ड सेंटर हाडलें. पूण नांवां केल्ल्या सारकें केलां कशें दिसता. कार्डाचें करेक्शन करपाक लोक सकाळीं येतात. तांकां दीसभर रावचें पडटा.
सारक्यो सुविधा ना. अपॉइंटमेंट घेवनूय लोकांक वराची वरां तिश्तत रावचें पडटा. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. सरकाराच्यो येवजणी आसूं किंवा खंयचेय सरकाराचें कामकाज आसूं तें आधार कार्डा शिवाय मुखार वचना आनी बऱ्याचशा जाणांची आधार कार्डां सारखी नाशिल्ल्यान काणकोणकार तर सातत्यान बोवाळ मारताले आनी जेन्ना लोकांनी आनीक त्याच बरोबर मिडियान बोवाळ घाल्या उपरांत धडेबडे म्हणटा तशें काणकोणांतल्या ह्या सरकारी बिल्डिंगेक एक आधार कार्डाचें सेंटर सुरू केलें. पूण दुर्दैव अशें की जेन्ना जेन्ना हे आधार कार्ड करपा येता त्या वेळाचेर आधार कार्ड करपा खातीर मातूय लोकांक आधार मेळना. तांचें आधार कार्डूय सारकें जायना. सकाळचे येवन लोक लायनीक रावतात, त्याच बरोबर अपॉइंटमेंटाचो इश्यू आसता आनीक जें कितें करपाचें आसता त्या वेळाचेर हें ना तें ना करून अशा तरेन सरकार घुवणायता. जणू काय लोकांक आधार दिवपाचें सोडून ह्या आधाराच्या लफड्याक येवन आमीच काबार जाल्या काय कितें अशा तरेचें सिच्युएशन सध्या आतां काणकोणाक सुरू जालां. सध्या आयज कितलेशेच लोक आयले त्या वेळाचेर ते अपॉइंटमेंट घेवन आयिल्ले, तरी पूण हांगा तरी खंय लॅपटॉप सारको ना, केन्ना सिस्टम सारकी ना. आनीक काणकोणा सुमार 40,000 इतली लोकसंख्या आसा आनीक लोकांचे इतले आधाराचे प्रॉब्लेम आसून सुद्दां हांगासर एक 2 कॉम्प्युटर तरी दिवपाक जाय आशिल्ले, ते 2 कॉम्प्युटर सुद्दां ना. सरकारी वा खाजगी कामांक लागून आधार कार्ड हे खूप महत्वाचे असता. आधार कार्डार कसले करेक्शन करपाक जाय जाल्यार आतां लोकांक दीस घालोवचो पडटा. लोकांक सुटयो घेवन हे काम करचें पडटा. देखीक काणकोण वाठारांतले आधार कार्ड सेंटर खटपट करून आनी लोकांनी बोवाळ करून हे सेंटर सुरू केल्ले. पूण लोक आपली प्रॉब्लेम्स घेवन गेल्यार तांची कामां ताकतिकेन जायना. लॅपटॉपार काम करतात. सरकारी इमारतीन सेंटर आसूनय थंय एकच कॉम्प्युटर आसा आनी तोवूय सारको चलना. कॉम्प्युटर चलनाशिल्ल्यान कामां जायना आनी लोकांक कोर्टान चलता तशें तारीख पे तारीख दीत रावतात. तुगे नांव कितें? वसंत विठ्ठल काणकोण. घर खंय तुगेलें? केल्लें. हां. तूं कितें आयिल्लो हांगा आतां? आधार कार्ड लिंक करपा जाय. गेले खेपे आयलो परतून धाडलो, आतां आयलो परतून धाडलो. कितें सांगता तुका थंय येयल्ले कडेन? आतां ते पळयना आनी इलेक्शन कार्ड आसता तें चलना, दुसरें रिन्यू करून हाड म्हणटा. इलेक्शन कार्ड न्यू करून हाड म्हणटा? हय. मागीर आनी ते म्हणटा आनी ते जाय म्हणून. आता मागे बारकेला गेला मागे म्हणले मग रेसिडेंट काण घेण्या सगळ्या काण घेण्या ते रेडी कोण ते काढला चेडे की सांगता रे आता अजून सिस्टम मारले म्हणटा आणि किती सिस्टम जायना म्हणजे फुडली विका ह्या विकाचे फुडली विकास घ्या फुडली विकास स्कुलान गेल्या अशें करून आमकां येवं मेळटा परत. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. नव्या सप्तकांत पावल घालतना आमकां नितळ मळब आनी उष्ण हवामान मेळटले. हवामान खात्यान सप्तकाचे चडावत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन थीर आसपाचो अदमास दिला. उष्ण राती सुमार 23 डिग्री सेल्सियसाचेर आसतल्यो. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. मंगळारा धुके आनी सौम्य वारे थोड्या खिणाक सुटका दिता, पूण दनपारची उष्णताय बेगीन थीर जातली. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतली. खर उष्णताय आसून लेगीत कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. सांजवेळा मेरेन धुके परतून येतले. रात उष्ण उरपाची शक्यताय आसा. उण्यांत उणें तापमान सुमार 23 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. फुडले 5 दीस हवामान सुके. हवामान खात्याचो अदमास. फुडले 2 दीस नितळ मळब. मंगळारचे तापमान 34 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियस. सकाळी आणि राती धुक्याची परिस्थिती. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.